नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपली पळयात ताच्यो हेडलायन्स. केप्यां देवसा वाठारांत गोरवांचो गोटो मोडिल्ल्यान आयतारा जालें व्हड आंदोलन. समाज वावुरपी सयत गोरक्षकांनी ह्या आंदोलनाक दिलो तेंको. संबंधितांचेर करची खर कारवाय, आंदोलन करप्यांची मागणी. बेताळ भाटी सनसेट दर्यावेळेर एक नुस्तेमारी करपी बोट उमथली. बोटीत आशिल्ल्या 11 जाणांक सुखरूप वाटावपाक दृष्टी लायफ गार्डाक आयले येस. साळावले धरण वाठारांतल्या वनस्पती बागेत काम करपी दिसपट्ट्या पगाराच्या कामगारांनी कायम नोकऱ्यो आनी नेमान म्हयन्याळ्या पगाराची केल्या मागणी. दिवचल शारात बसयल्ल्या ट्रॅफिक सिग्नलांचो चल्ला आपालिपाचो खेळ. येरादारी करप्यांक सोंसचे पडटा त्रास. संबंधीत यंत्रणेन बेगोबेग प्रस्न लावचो तडीक, येरादारी करप्यांची मागणी. फुडले 4 दीस गोंयांत व्हड पावस पडपाची शक्यताय. 26 ते 29 जुलय मेरेन उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर जारी केला येलो अलर्ट. गोयचे फामाद सांतांद्रे तळावले वाठारांतले सेंट एनी इगर्जेतले तवशाचे फेस्त भक्तांच्या हजेरेत मनयले व्हडा उमेदीन. लोकांनी देवाक तवशी भेटोवन केल्यो आंगवण्यो. आता पळयात खबरो विस्तारान. आयतारा सकाळी बेताळबाटी सनसेट दर्यावेळेर एक ल्हानशी नुस्तेमारी बोट उमथली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या बोटीत 11 जाण आशिल्ले. ही घडणूक घडटाच दृष्टी लायफ गार्डान धाव घेवन 11 जाणांक सुखरूप वाटायले. तातूंतल्या एकल्याक स्वास घेवपाक अडचण जाल्ल्यान ताका जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केला. मोटर पंप फेल जाल्ल्यान ही बोट बुडली अशें कळटा. ही घडणूक आयतारा सकाळी 11:30 वरांच्या सुमाराक घडली. फोन मारलो ते म्हणी बा पळय बेगीन तेंगे पांच बुडोर म्हणलो. मागीर हांव थिंग मनशां म्हणटा काडले वय मनशां सारवार केले सगळे सगळे मनशां सारवार करती आतां तिचो माजट सावन नानूर चडाको पावले बेतालबाती पावल्या. उदकाच्या हांवात काडपा मेळना न्हू. ड्राफ्ट चड ड्राफ्ट जाले काडपा मेळना. ताका लागून ते हिंग पावले आनी आतां तें दोर ट्राय कोताय काडपाक. कितले मनीस आशिल्ले? 10 वर 11 जाण जाले दिसता. मनीस सेफ जाले. एकले हॉस्पिटल में ला अगले से बेगल्याक हॉस्पिटल आए पाले. हो गया दरिया में, मटर बंद हो गया और बाद में साड़ी आया तो पलटी कर दिया, बाद में तुम गिर गया. कितना लोग था? 11 किसको चोट भी लगाए? एक आदमी को चोट लगा. चोट लगाए. तुम अच्छे तरह से सब लोग 10 लोग. आज सकाळी माजोड्डा ते सनसेट बीच हारी मदीं एक बोट जी नुस्त्याक गेल्ली ती बोट पडतली आनी तातूंत जे नुस्तें आशिल्लें ते पडटले. तातूंतले 11 जाण मनीस आशिल्ले ते बुडले. त्याच बरोबर जाळे जे आशिल्ले नुस्त्याचे तेय दर्याक व्हांवून गेले. आनीक ताचे नंतर लायफ गार्डान जे आशिल्ले दृश्टीचे लायफ गार्ड तांणी 2 जेस्कीन वचून त्या 11 जाणांक रेस्क्यू केले. सद्याक म्हायती मेळटे प्रमाणे 11तले सगळे बरे आसात. तांकां 108 हांगा हाडून ट्रिटमेंट केलो आनी ताचे नंतर तांकां एकटो जाणें सफोकेशनाची ताका सफोकेशन जाता, स्वास घेवपाक ब्रिथिंगाक त्रास जाता, ताका लागून ताका सद्याक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लो आसा. सगळे जे बाकीचे क्रू आशिल्ले तितले जाणांक सेफली रेस्क्यू केल्ले आसा. एकल्याक जो त्रास जातालो ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एडमीट केल्लो आसा. ही बोट पडपाचे फाटल्यान वर्टन जावपाचें कारण म्हणजे ताचो जो मोटर आशिल्लो सिंगल मोटराची बोट तो मोटर फेल जालो तडेक पावपाक आनी ताका लागून ही बोट पडली. सद्या ही बोट बेतलबाटी बिचा कडेन पाविल्ली आसा. आनीक हांगा कोस्टल पुलीस त्याच बरोबर कोलवा पुलीस आनी बाकीचे स्टाफ आनी लोकल्स मेळून ही बोट भायर काडपाचे ट्राय करतात. बोट भायर काडपाक ऑलमोस्ट बोट तांकां लागिल्ली आसा. ती माजोड्डेच्यान व्हांवन कुसडीचेर सद्याक बेतलबाटी पाविल्ली आसा. पुलिसान सांगले ते प्रमाणे सगळे सेफ आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुंकळकार. साळावले धरण वाठारांतल्या वनस्पती बागेत काम करपी दिसपट्ट्या पगाराच्या कामगारांनी कायम नोकऱ्यो आनी नेमान म्हयन्याळ्या पगाराची मागणी केल्या. फाटली सुमार 25 वर्सां कामगारांनी सेवा दिवन लेगीत तांकां अनियमितीकरण जावंक ना असो दावो कामगारांनी केला. आमदार, मुख्यमंत्री आनी संबंधीत संस्थांकडेन फॉलोअप करून लेगीत हो प्रस्न सुटावो जावंक ना असो आरोप करून कामगारांनी सरकारा कडल्यान न्यायाची मागणी केल्या. आम्ही आता काम करपाक लागल्यार खंय साळा डॅमा सकयल गार्डन आसा, बॉटनिकल गार्डन, थंय आता आमी काम करतात.
आणि इतली वर्सां आमी आतां काम करता 20 वर्सां जाली 25 जावपा येयले सद्या आतां म्हणटना आतां आमी कित्या लागून प्रेस करपा पडलो एक कारण म्हणल्यार आतां आमचे फाटल्यान लेबर आसलेले म्हणजे तांकां आतां 10-15 तांकां वर्सां जालीं तेका लागून तेंगे TSL केले आनी आमकां तशेंच TSL करून तशेंच दवरले ना आमगे कोणी कांय लक्षांत घेतलें ना कांय केलें ना मागीर दुसरें म्हणल्यार तांकां पेमेंट आतां आमी पयलीं जावन 25 वर्सां जावन आतां तेंगेले आतां 15 वर्सांचे तांकां 20,000 25,000 पगार घेतात नाल्यार आमी इतली 25 वर्सां काडून कितें फायदा कांयच फायदो ना अशें म्हणून आमकां ते एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमकां तें आतां ओपन करूंक पडलें जायना सोंसपाक जरा पाव उदक दे आमचें काम करता करता म्हणटना हें आतां आमकां स्टेप घेवपाक पडलो आनी हे सरकारान आमकां तरी बरें करचें आमचें खूब सॅलरी लागून आमकां खूब हें जाता तेन्ना आमी एक CMा एक विचारपाक सोदता की ते आमची कितें जे आमी तुजी ती फायल पावयली पळय GFDC ती आमची फायल मातशी आमची कितें तरी हें आमची करचें सॅलरीचें पर मंथ आनी आमचो जो स्टाफ आसा तो आमचे सगळो वाळपयशे दवरून काणकोणचे दवरून ते सगळे येयल्ले आसा आमी सांज्यान दवरून तेन्ना आमी सगळे एकठांय जावन आमी ती मातशी CMा कडेन एक आमी एक प्रपोजल घातलो पळय आमी तो आमगे 5 CMा प्रपोजल आमगे पास करून घेवचो आनी एक डिमांड आसा की ते आमी आतां 25-26 वर्सां जाले आमी काम केलें आसा जेन्ना आमकां पर डे आमकां पगार येता आमकां 2012-13 आमकां TSL जाल्ले तेन्ना आमकां पर डे पगार घालता आमकां मंथली म्हणटा पगार घालना आनी एक म्हणल्यार आमचें अशें की आयज जे कोण TSL जाली पळय तांकां आतां मंथली पगार केला आनी आमकां पर डे पगार दवरिला जेन्ना आमची CMा एक रिक्वेस्ट करता की ते आमची मातशी फायल मातशी आमची पास कर आनी मातशें आमचो प्रपोजल जो घातलो आसता तो मातसो आमचें हें कर कित्याक आमकां आयज दिसता कितें की आमी इतली वर्सां काडून आमी जर सॅलरी जर आमी तितली घेता आमकां जी आयज TSL जाले पळय तेंकां सॅलरी चड आसा जेन्ना आमी अशें म्हणटा की आमी आयज इतली वर्सां करून आमी TSL जावन 12-13-14 वर्सां TSL जावन आमकां कांयच फायदो ना कित्याक म्हणल्यार आयज जे TSL जाले ते आयज ते आमच्याक परस चड सॅलरी घेता कित्याक आमी थंयच उरल्या आनी आमकां गेल्यारच पगार मेळटा जेन्ना आमी हे आयज आमी अशें ठरयलां की ते आमी आयज सगळे एकठांय जावन आमकां मातशी आमचो तो मातसो CMान मातसो प्रपोजल आमचो पास करचो आमी एकूच रिक्वेस्ट करता सराक आमी प्रमोद सावंताक की आमगे हो जो रिक्वेस्ट हेणी सांगला आसा तो प्रोसेस करून तो करचो पूर्ण करचो आनी एक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की आतां आमी अशें आयकलां की कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आसा तांकां CMान हें करपाक केला फिक्स करपाक केलें आनी आमी इतलीं वर्सां TSL जावन आमी 14 वर्सां सुमार जालीं आनी त्यान पयलीं आमी 2002 कामां लागलेले आतां सगळे 25 वर्सां सुमार जालीं तरी आसतना आमी TSL बेजीस आसा आमकां फिक्स करचें असो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा की CMा कडेन दिवचल शारात बसयल्ली ट्रॅफिक सिग्नल यंत्रणा बेभरवशाची जाल्ली आसा सध्या ही यंत्रणा बंद आशिल्ल्यान व्हडली समस्या निर्माण जाल्या येरादारीचेर नियंत्रण नाशिल्ल्यान अपघातांची शक्यताय वाडल्या धोको टाळपा खातीर नवी यंत्रणा बसोवची अशी मागणी वाहन चालक करतात 4 वर्सां पयलीं येरादारी खात्या वतीन शारांतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कलाकडेन ट्रॅफिक सिग्नल यंत्रणा बसयल्या मात ही सिग्नल यंत्रणा अदीमदी बंद पडटा देखून ह्या सर्कलाकडेन येरादारीचेर ताण येता वाहन चालकाचो लेगीत गोंधळ जाता सिग्नल यंत्रणा बसयल्या उपरांत आतां मेरेन 7 ते 8 फावटी ही यंत्रणा ना दुरुस्त जाल्ली आसा अशी माहिती वाहन चालका कडल्यान मेळ्ळा आतां आमी हांगा शांतादुर्गा हायस्कूल आसा त्या जंक्शनाचेर आमी आसा जाल्यार कितलेशेच दीस जाले सध्या जे हांगाचे जे सिग्नल आसा ते सिग्नल आसा ते सध्या तरी आतां बंद आसा कितलेशेच दीस जाले आनी हे केन्ना तरी मागीर चालू जाता आनी मागीर ते बंद जाता प्रत्येक वेळार हो प्रॉब्लम आसा परत ते मागीर पळयता 5 म्हयने अशें पळयता वर्सभर पळयता जाल्यार केन्ना तरी ती बंद जाता केन्ना तरी चालू जाता जाल्यार हेजेर आनी हे बंद जाल्या कारणान हांगा जी रहदारी आसा रहदारी आसा आनी
100% आणि एक्सिडेंट जावंक शकता आनी तुका मूग जाता काय कळना कोणाक आनी गाडी सकाळच्यो तर गाडयो खूब आसता हायस्कुलां चालू आसा सगळें आसा आनी परत हांगासर एक्सिडेंट खूब अशें जाल्ले बी आसा तेन्ना आमची जी मागणी आसा की जेणे करून बाबा हे कितें जालें हे जर अशेंच सारकी जाल्यार एक नवीन जाल्यार तरी बसीचे रिपेरींग करचे नाजाल्यार हे जे आसा जे नाल्यार एक तरी रिपेरींग परत जायना जाल्यार हे हांगासर नवीन बसून हेची तोडगो काडपाची अत्यंत गरज आसा आनी तेका लागून हे जे एक्सिडेंट जाताले आमचे हेज्या पासून जर आमकां वाचोव हे जाय हेचे संकट आमकां दूर करतलो जाल्यार हेजेर गांभीर्यान लक्ष दिवंक जाय सरकारान म्युनिसिपाल्टीन इतर जे कोण ऑथोरायज आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी पळोवपाचें आनी हांगा हे जे हांगासर सिंगल आसा ते बेगीनच्या बेगीन आनी बेगीनच्या बेगीन हांगा हे चालू जावचें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फुडले 4 दीस गोंयांत व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान 26 ते 29 जुलय मेरेन उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर येलो अलर्ट जारी केला. ह्या काळात खर वाऱ्या वांगडा पावस पडपाची शक्यताय आसा. देखून लोकांक सादूर रावपाचो सल्लो दिला. आयतारा गोंयचे फामाद सांत आंद्रे तळावले वाठारांतले सेंट एनी इगर्जेतले तवशाचे फेस्त लोकांच्या उपस्थितीत बड्या उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. ह्या फेस्ताचे खाशेलपण म्हळ्यार पुराय गोंयचे लोक देवाक तवशी भेटोवन आपल्यो आंगवण्यो करतात. पळयात फेस्ताचे कांय उमेदीचे खीण. पयलीं सगळ्यांक विश करता हॅपी फिस्ट ऑफ सेंट एन. हिंगासर जायतोच लोक येता हिंगासर आमच्या सांताना मायेची सांतान माई आमची पयलीं एक भुरगीं नासली. जायतो तेंपान ती भुरगीं जाल्यार देवाच्या देव तेंपान ती मागणी करताली आनी मागणी करता आसतना तिका लोक पळयतालो कितली वर्सां मागणी करता. आजुनूय ते भुरगें ना म्हणून आनी लोक ती खेळटालो उपरांत जायते जाबार उपरांत खेळटालो भुरगीं ना म्हणून ती फुडें देवाचो दूद देव जाणा आनी देवान ती मारिया जल्माक दिली हाडून दिली आनी ही जावन आसा जेजूची मारिया म्हणटा ती जेजूची माय आनी तशीच जेजूची आजी. सो सेंट एनाक आमचे उपकार जायते लोकांक मेळलेले आसा आनी ह्या लोक जायतो हजारांनीच लोक येतात. पयले सुवातेर आतां आमी सांतान सायडीन तवशे भेटयतात. हे तवशे आमी भेटयतात कित्याक भुरगीं कोण ना तांकां आमी तवशे भेटून आपल्या भुरग्याचे देडे मागतात. हो फेथ आमचो बाबाट जायते लोकांक आसा म्हणून सगळे धर्माचो लोक येतात. दुसरे आमी स्पून दितात चेडे आपणाक इकोली सांगाती मेळपाक. तशेंच चेडू उडीद दाळ म्हणून दितात. ह्या हो फेथ बाबाटान मागून जावं सांगाती ओ सांगातीन चेड्या वा चेडवाक मेळिल्ली आसा हिंगासर आनी हेच बाबाटान जायतोच लोक आयज येयल्लो आसा. सो अशे तरेन आमचे फेस्ताचे जायते दीस आमी लागता आमकां तयारी करपाक आनी आयज जावन आसा शिकितो दीस पावलो सांतानाचो. आनीक म्हणल्यार बँगल्सूय भेटयतात. बँगल्सचो तो इम्पोर्टन्स कितें जेन्ना भेटयता तेन्ना बँगल जशें पयलीं फादरानूय सांगलां बँगल्स आमी दिता चेडू दिता आपल्याक एक सांगाती मेळोंक. तशेंच जेन्ना काजारी जिवितान वायट येता बाबा ती दुयेंत पडटा गोड दुयेंत पडटा तेन्ना आमी हो चेडो भेटयता आपणाक बरें हेल्प गूड हेल्प मेळ्ळ्या पुरो आपणाच्या घोवाक अशें तेका लागून एक चेडो भेटयता काजारी जिवीत. खूबशे जाण तवशे भेटयता. तर कितें म्हणून एक्झॅक्टली कशें भेटप कितें प्रोसिजर? इट्स अ सिंबल. ते तवशे घेवन आमी त्या 7 पानां माई कडेन मागतात आमकां भुरग्याचें देणें. सो इट्स अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशन अशें 2 तवशी आमी ती दिता. एक आमी घेवन वयता आनी ते आमी मागपाचें तेन्ना देव तुका वीथ फेथ एक भुरगें पावो करता. मॅडम तुमकां सेंट खूब आवड कित्याक लागून? आवड सगळ्यांक जाता बिकॉज ती मारयाची माय तशी जेजूची
माय म्हाका म्हाजो भावाक म्हणजे म्हाका सदांच हिका भावाट आसा की हांव पयलीं येयलेलें तेन्ना हिंसर सामकी 2000 येयलेलें हिंसर हांव म्हाज्या आंटीन हाडलेलें म्हाका हिंसर आनी कितेंच आमकां नको जालें सांतान गांव आसा म्हणून हिंसर सो तिणी म्हाका हाडलेलें हिंसर आनी हांवें देवान म्हाका दुसऱ्या वर्सा हांगा प्रपोजल घेवन हांव हिंगा काजार जालें सो म्हाका 26 इयर्स जालीं सेंट जॉनाच्या आनी हांव रावता हिंसर सेंट जॉनाच्या फुडल्यानूच घर म्हाजें आमी बी सगळें घालता हे तवशाचे फेस्त तुमी तवशीक कित्याक लागून आंघोळींची लोकांक भुरगीं मागता लोक हिंगा येता सगळी खंयच्या खंयच्या लोक येता न्हू मागण्यांक तवशी दिवपाक तवशीं दिता हय सायबिणीन दिवपाक सायबिणीक दिता पळय तिच्या हांगान हा भुरग्यां तशें लोकूय मागता आनी तुमी कितली वर्सां जाली हिंगा सुरत आमी हांगाच न्हू आमकां जालीं 40 वर्सां मागीर सगळे येतालो हय मडगांव कोमनीदादीचे अध्यक्ष पॅट्रिशियो ऑक्टावियानो कुतिनो हांणी आपल्याचेर केल्ले आरोप न्हयकारल्यात. कांय वांगड्यांनी केल्ले आरोप निराधार आसात तशेंच कोमनीदादींतली आरोपीत अनियमितताय पयस करपाचो यत्न करतलो अशेंय तांणी सांगलें. आपूण चुकीचें काम उक्ताडार हाडटलो ह्या भंयान आपल्याचेर चुकीचे आरोप करतात असोय दावो कुतिनोन केला. हांवें प्रेस कॉन्फरन्स आपयले कित्याक काल तेमी प्रेस कॉन्फरन्स गेला विदाउट इन्फॉर्मिंग द प्रेसिडेंट which is and the person who has spoken here is his statement what he made is fraud, false and fabricated statement which is completely false. That's why I want to know the shareholders what is going on this Kumdat which I know better than the shareholders. For this reason I have taken this. Do you feel that there are scams happen in the Kumdat? Sorry? Scams happen under the past committee? That's what I am coming out. The money withdrawn, 41 lakhs. Properties are transferred to somebody. I cannot read his name also. Some person named Akbar A. Tobani. Who is this person? Who has come in Margaon? Huh? How this area is given 7,449 area square meter. Chalta number is 62. PTC 149. What is going on this Kumdat? Where shareholder doesn't know that this is going on. And also I want to see people are talking about one more in opposite to collector building. Somebody has sent me this copies, which is a Kumdat property, and also it will be Pedro Relatives, Antonio Fernandez. They are the tenants of that property. Now it has come in some names are deleted. Who are these people? I want to find out now. It is sent to me. Opposite to collector building. Because I am finding out the facts, and for the benefit for the shareholders don't want me because they want people who loots all these things, and they came to know that I will oppose this all this thing in front of everybody. They wanted me to stop coming here. So, but you are ready to work with the... Of course, I am ready to work with committee. I am ready to work with everybody. Shareholders or any objections, whatever is there, shareholders, I am ready to discuss and solve the problems. I am not against anybody. Everybody has to be happy for the shareholders here. And the committee also must be happy for my things, what I am doing. If I am doing any wrong, you tell me. They can tell me on my face that this you don't do. काणकोण बस स्टँडा भायर आशिल्ल्या गटरात झाडां वाडिल्ल्यान धोको निर्माण जाला. तशेंच बस स्टँडाक लोखणाची रेलिंग घाल्या. ह्या रेलिंगाचो पुरायेन गैरवापर जाल्ल्यान लोकांनी हुस्को उक्तायला. आता प्रस्न उप्रासता तो हाची जापसालदारकी घेतलो कोण? केटीसी काय पालिका? पळयात देविदास गांवकराचो हो खासा रिपोर्ट. काणकोण तालुक्याक 2004 ह्या वर्साक एक टॉप लेवलाचो बस स्टँड बांदलो आनी हो काणकोणाक बांदिल्लो बस स्टँड आख्ख्या गोंयाक सगळ्यात पयलो वेगळ्या तरेचो मॉडेल आशिल्लो आनी हो बस स्टँड एक सक्सेसफूल जालो आनी देखूनच सेम प्रकारचो मॉडेल तांच्यांनी बाकीच्या वेगवेगळ्या तालुक्यांनी इम्प्लिमेंट केलो. पूण दुर्दैव अशें की ह्या बस स्टँडाची अजिबात मेंटेनन्स ना. आमी आयज ह्या बस स्टँडाच्या फ्रंट आशिल्ल्या रस्तो आनीक फुडल्या गटाराच्या मुखार आसा. ह्या गटाराक आयज येदी व्हडली झाडां जाला की हांगासर जे रेलिंग लावन तांच्यांनी कंपाउंड मारला बस स्टँडाचो ताच्या परस हायटीचेर गेल्ले आसा. आनी विशेष म्हटल्यार हांगासर हो कितें तरी गटर आसा हाची सुद्दां कोणाकूच भनक येवची ना अशा तरेची गंभीर परिस्थिती हांगासर आसा.
हांगासर बरेचशे लोक अशा तरेन गाडयो पार्क करता, जाल्यार कितलेशेच टू व्हिलरवालेय पार्क करता. अशा वेळाचेर ह्या गटाराक इतल्या ह्या झुडपान एखादे जिवाने जर उरलें जाल्यार हांगासरल्यान गाडयेंतल्यान फोर व्हिलरांतल्यान देंवलो उपरांत तांकां घासूय काडपाक शकता. त्या जर टू व्हिलर पार्क करून वयता तेन्नाय हांगासर डेंजर सिट्युएशन आसात. सद्याक हो गटार जो आसा एका सायडीन KTC आनी एका सायडीन रस्तो, म्हणजे हो गटार क्लीन करप कोणेन, KTCन करप काय म्युन्सिपालिटीन करप, होय तसो दुविधा प्रश्न. पूण सद्याक हो जो गटार आसा तो इतलो डेंजर की हांगासर कोणी केन्ना लिपोवन सुद्दां चोर रावपाक शकता. ह्या गजाली कडेन कोण लक्ष दिवपाचो? खरें म्हटल्यार KTC आनी म्युन्सिपालिटी ह्या दोगांनी ह्या विशया कडेन सिरियसली लक्ष दिवन हो गटार बेगिनान बेगीन क्लीन करपाक जाय. आनी गोंय राज्यान जो टॉप आनी फर्स्ट मॉडेल जो इम्प्लिमेंट केल्लो ताजो मान तरी राखपाक जाय. दुसरी गजाल म्हटल्यार हो जर कंपाऊंड पळयलो, ह्या कंपाऊंडाक जाळे मारून एक रेलिंग सिस्टम केल्ली आसा. पूण दुर्दैव अशें की हे जे रेलिंग आसा ते सेक्युरिटी खातीर केला काय लोक जे किंवा बाकीचे जे आपल्या पद्दतीन हांगासर ज्यो कितें गजाली करता तांकां जाय तें हाडून लावपा खातीर, कोणाक पब्लिसिटी लावपा खातीर, कोणाक बॅनर लावपा खातीर अशा पद्दती खातीर लायला काय कितें. आनी हाका कोण कितें लायता हाजो कांय नेम ना. जणू काय आवो जावो गोवा तुमारा तशें म्हणटा ते की हे जे तुमी येयात, तुमकां जाय तें लायात आनी जाय तें करात. आनी ते अशेंच उरता केन्ना केन्ना. आनी मागीर पावसाक हांगासर पावस पडिल्ल्या कारणान जे लोखणाचें आशिल्लें तें बांदिल्ले तश्योच गजाली उरता, उदक साचता, कळम येता आनी तेय पिडारूय जाता. म्हणजे ह्या गजाली कडेन सुद्दां KTCन ज्या पद्दतीन लक्ष दिवपा जाय तें लक्ष दिल्लें ना, तांकां काय पडोनूच गेल्लें ना काय कितें, अशी परिस्थिती हांगासर आसा. आयतारा गोंयचे माजी सैनीक संघटनेन वाळपय वाठारांत कारगिल विजय दिसाच्या निमतान देशा खातीर बलिदान दिल्ल्या धाडशी सैनिकांच्यो यादी जागयल्यो. माजी सैनीक, नागरीक आनी मानेस्तांच्या हाजेरीत शहीद सैनिकांक आर्गां ओंपलीं. कारगिल दिवस हा काय फक्त सैनिकांनीच साजरा करण्यासारखा आहे का? आपण सर्वजण, आपण जरी कारगिलला जाऊ नाही शकलो, बॉर्डरवर जाऊन लढू शकलो नाही, तरी निदान घरात आपण चतुर्थी साजरी करतो, दिवाळी साजरी करतो, सारे सण जे घरातले आहेत ते साजरे करतो. हा एखादा जो दिवस आहे, जो सैनिकांना श्रद्धांजली वाहण्याचा दिवस आहे, हा आपण साजरा करू शकत नाही का? तर तो जरूर सर्व सैनिकांनी यावा. त्याचबरोबर आपण ही श्रद्धांजली वाहतो, गेल्यानंतर आपण यांना श्रद्धांजली वाहतो. म्हणजे आई बाबा गेल्यानंतर त्यांना श्राद्ध वाढण्यासारखं आहे, हे महत्वाचं आहेच. पण जे आहेत त्यांना जो हवा तो सन्मान मिळणं हेही तेवढंच गरजेचं आहे. आणि ते आपण सर्वांनी, आपण नागरिकांनी केलं पाहिजे. रविवार हा सुट्टीचा दिवस आहे, परंतु लक्षात घ्या, ज्यावेळी आपले सैनिक आपल्यासाठी लढले त्यावेळी त्यांनी सुट्टीचा विचार केला नाही, त्यावेळी त्यांनी रात्रीचा विचार केला नाही, त्यावेळी त्यांनी दिवसाचा विचार केला नाही. आज आपल्या सैनिकांची जी कुटुंबीय आहेत, जे सैनिक आपल्या देशासाठी हुतात्मे झाले, त्या कुटुंबियावरती अनेक प्रकारची आजही संकट आहे. आजही सैनिकांना ज्या सुविधा खऱ्या अर्थाने मिळायला पाहिजेत त्या अनेक ठिकाणी मिळत नाहीये. सरकारने मध्ये एक योजना काढली होती, जे रिटायर्ड सैनिक झालेले आहेत त्यांना कुठेतरी ते सरकारच्या नोकर भरतीमध्ये सामावून घेतील, अशी एक सरकारने कोणत्या तरी योजना काढली होती. माझी सरकारकडे मागणी आहे की ही योजना सुटसुटीत करा. कारण अशी योजना आहे की 15 वर्षे सैनिक सीमेवरती लढतो आणि नंतर तो गावी येतो, पण गावी आल्यानंतर देखील तो सैनिक हा कधी माजी सैनिक नसतो, तो लढून आलेला असतो, तो उभा कायम असला पाहिजे, कारण तो आपल्याला महत्वाचा आहे. म्हणून सैनिकांचं सीमावरती रक्षण व्हायलाच पाहिजे, परंतु सैनिकाचं जे घर आहे, सैनिकाच्या बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्याचं देखील रक्षण होणं तेवढंच गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी आपल्या सैनिकांसाठी जे आपले माजी सगळे सैनिक आहेत त्या सैनिकांसाठी लागणाऱ्या योजना असतील, त्या सैनिकांसाठी लागणाऱ्या गोष्टी असतील, त्या सरकारने आज करणं खूप गरजेचं आहे आणि आवश्यकता आहे. पणजेच्या मुखेल रस्त्यार डिवायडराक लोखणाचे बॅरिगेड्स घाल्ले.
मात कांय लोकांनी ह्यो बॅरिगेड्स मोडून उडयल्यान गाडयो आतां ह्या डिवायडरा वयल्यान यो वच करतनाचें चित्र पळोवपाक मेळटा. आदींच ह्या रस्त्यार गाडयो वेगान धांवतात, तातूंत हो जीव धोक्यांत घालपी स्टंट. गंभीर अपघात घडलो जाल्यार जापसालदार कोण? पळयात हो खासा रिपोर्ट. गोंयांत पर्यटक गाडयांचो स्टंट दिसपट्टो उजवाडाक येत आसा. मात तो स्टंट कसो आनी केन्ना लोकांच्या जिवाचो खेळ करीत हे सांगूं येना. पणजे स्मार्ट सिटी डिवायडरांक बऱ्या दर्जाच्यो लोखणी रेलिंग बसयल्ल्यो, दिसपाकूय चकचकीत आशिल्ल्यो. मात कांय लोकांनी ह्या रेलिंगाचे 12 बिरेस्तार आनी 13 शुक्रार करून मोडून उडयले. कोण रेलिंगा वयल्यान शॉर्टकट म्हणून उडयो मारूंक लागले, जाल्यार कोणे रेलिंगाची आडकळ जाता म्हणून हुमटावनूच उडयले. पूण आतां हाचो फायदो मात गाडयांनी घेतलो. ड्रायव्हर गाडयो बिंदास्त डिवायडरा वयल्यान वयर चडयतात आनी मदींच गाडी भायर काडून रस्तो हुंपपाचो यत्न करता. आतां हो स्टंट खंयच्या निश्पाप लोकांचो बळी घेतल्यार जापसालदार कोण घेतलो? ह्या शॉर्टकट स्टंटाक फुल स्टॉप लागतलो केन्ना? हो एक मुखेल आनी गंभीर प्रस्न. आता आमी आसा ते पेंजीम नियर डेल्टिन लायट कसिनो आनी व्हेरी फेमस म्हणल्यार तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार ओल्ड बस स्टँड. सो हिंगा हे पेंजीम आतां तुमकां म्हाज्या फाटल्यान दिसती पडटा ते कसिनोचे एंट्रन्स. आनी हिंगा मेन तुमी पळयत जाल्यार हिंगा रस्त्याक डिवायडराक बॅरिकेड पळय तेची आसली, ग्रील आहली वो रेलिंग कितें ते हिंगा मोडून पडलेले आहा. आनी हिंगा कितलोच तेंप जालो हिंगा ते घाल्ले रिप्लेसमेंट केल्ले ना. आनी अशें तुमी पळयत जाल्यार हिंगा हें जाल्यार एक मॅरी गो रावंड कसो, कोणूय खंयच्यानी वच कोणूय कित्यानूय यो, हिंगा मनीस चलोन क्रॉस जाता ते बरें आहा. पूण आतां आमी हालींच एक ह्या विकान एक हिंगा व्हिडियो पळयलो आनी हिंगा ट्युरिस्ट पळय जे रातचे येता पळय ते हे सायडींतल्यान आपणाचे व्हेकलांय क्रॉस करपाक लागले. सो हिंगा तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हें अशें जाल्लें आहा, कोणाक पडलेले ना, दुसरे कायद्याची कोणाक भिरांत ना. ट्युरिस्ट येता तांकां अशें जाल्लें आहा, गोवा में कुछ भी चलता है. सो हे हिंगा अशें जाल्लें आहा. सो हे तुमी पळय हिंगा बॅरिकेड आतां कितलो तेंप जालो हिंगा अशीच ओपन आहा. ना म्हूण मुन्सिपालिटीकूय पडलेले ना म्हूण कोणाक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट आहा PWD वो तांकांय हिंगा हे पडलेले ना. गोमंतक टीव्ही खातीर विन्संट रोजारियो. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पावस, मातयेचो वास, भक्ती आणि गोंयची जिवंत परंपरा म्हणजेच चिखलकालो. 24 ते 26 जुलै 2026 माशेलातल्या श्री देवकी कृष्ण देवळाच्या वाठारात गोंय पर्यटन खाते गोंय सरकार आयोजित करता संस्कृती, संगीत आणि भक्तीचो उत्सव. 24 जुलै 4 जातले कुकिंग कॉम्पिटिशन. ताज्या उपरांत 5 अणभवपाक मेळटले तन्वी वालावलकर आणि द हार्ट ऑफ जोगन बँड हांचो मनाक धादोशी करपी अनुभूती हो खास संगीतमय प्रवास. मागीर 6:30 वरांचेर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते गायक श्री महेश काळे हांची अभंगवारी. 25 जुलै श्री देवकी कृष्ण देवळात जातलो भक्तिरसान भरिल्लो अखंड भजन सप्ताह. आणि 26 जुलै सकाळी 11 वरांचेर देवळाच्या वाठारात रंगतलो तो चिखलकालो. तर तारीख लक्षात दवर 24 ते 26 जुलै 2026 श्री देवकी कृष्ण देऊळ माशेल. चिखलकालो 2026 परंपरेचो उत्सव, संस्कृतीचो अभिमान. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. आमचो विघ्नहर्ता बेगीनूच येता. ताच्या आगमनान सगळ्यांक सुख समृद्धी आणि वरदान प्राप्ती ही जातलीच.
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ श्रीस्थळ काणकोण घेऊन आयला खासा देणगी कुपनां. फक्त 500 रुपयाच्या देणगी कुपनाचेर तुम्ही जिखपाक शकतात 18 लाख रुपया. त्या भायर दुसरे इनाम 10 लाख, तिसरे इनाम 5 लाख रुपया आणि हेर जायती आकर्षक इनामां आणि रोकड रुपया तशेंच भांगराच्या स्वरुपान खासा इनामां दवरल्या. या देणगी कुपनाचो ड्रॉ 22 सप्टेंबर सांजेच्या 4:30 वरांचेर जातलो. तर तुम्ही वाट कोणाची पळयतात? आयजूच तुमचे देणगी कुपन घेवचे आणि बाप्पाच्या आशीर्वादान तुमचे भाग्य सदाकाळा खातीर उजवाडवचे.